दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या भाव भयणीनो, आमच्या मिसांव केंद्रा लागीं एका जाग्यार लोक तांचो कोयर हाडून घालतलो थंय. त्या कोयरांत त्या कस्ताळांत एक प्रायवंत मनीस सदांय वस्तून वस्तून तांकां वस्तून वस्तून ताका जाय जाल्ल्यो थोड्यो संगती त्या कस्ताळांत हांव येराणी हाडून घाल्ल्या कस्ताळांत हांव त्यो थोड्यो वस्तू काडटलो. आनी काडल्या उपरांत त्यो वस्तू व्हरून एकडे रास घालून मागीर ताच्या त्या वर्कशॉपांत एकडे बसोवन ल्हान गुडसुल्या टेंटा भितर बसोवन सोबीत कलाकृती करतलो. सोबीत कलाकृती करून मार्केटीक हाडून मार्केटीचेर बसोवन विकतलो. कोयर कस्ताळांत बऱ्यो बऱ्यो सोबीत वस्तू करतलो आनी ताका मोल मेळटलें. तो मोल आसले मोलादीक वस्तू करतलो. यूज्ड टू मेक valuable things from the rubbish. Make valuable things from the rubbish. तशेंच जेजू आयच्या आमच्या जिणेंत पातकाचें कस्ताळ मात्र पळयना. तो आमचें थंय कितें बरें आसा तें पळयता. बरें कितें आमचें थंय आमचे भितर कसलें बरें आसा कितें तें पळयता आनी तेन्ना तें बरें तें आमचें थंय वाडटा सरता आनी वायट निदान वायट क्रमेन उणें 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 जावन येता. बरें चड आमचे जिणेंत बरें चड जावन वाडटा. हें आयच्या वांजेलांत जेजू सोबीत तरान पिंत्रायता. आयच्या वांजेलांत जेजू सामारेतेच्या स्त्रिये लागीं म्हाका पिवंक दी म्हूण विचारता. तो तिच्या काळजांत त्या काळजा मदें भरलें तें कस्ताळ तें काडटा जेजू. कस्ताळ तिशीनशीन पळोवन तिचें आसचें बरें कितें त्या कस्ताळा मदें परजळचें बरें उपकारा पडचें बरें तें सोदता जेजू सोदून काडटा. आनी एक तुमकां घडीत सांगचें जाल्यार मोगाच्यानो, म्हजो इश्ट एकलो आसलो आनी तो ल्हानपणांत ताका एक दैवीक सकत एक दैवीक ठाण ताचे थंय आसलें. तो अत्रेकतलो एक तरेचें अत्रेक ताका तें दैवीक ताणें चिंतलें ताणें सूख चिंतलें काय म्हळ्यार ताचे भितर एक आशा ताचे भितर एक अत्रेक आसा. ताणें चिंतलें संवसाराच्या वस्तूंची संवसाराच्या बोधीक जोडची आशा म्हूण ताणें सूख चिंतलें. तो हुशार जाल्ल्यांत कठीण विशेश ताल्यांत ताचे आसल्ल्यांत तो बिजनसाक गेलो रिगलो आनी बिजनसांत वयर आयलो आनी बिजनसान मस्त दुडू ताणें आपणायलो. ताणें दुडू केलो आस्त केले उपरांत सगळी नवें घर बांदलें आस्त केलें खार खणयलें जागे खणयले घरां खणयलीं जाल्यार ही ताची भितरली थाण ही आत्म्याची थाण ही आंतरीक ताचें अत्रेग तें उणें जावनात. न्हिदल्या वेळार एकसोर आसतना तें कितें भितरले अत्रेग आसात थाण आसात म्हूण कळ्ळें. साबार वर्सां उपरांत म्हाका मेळोंक आयलो तो. त्या दाळ हांवें ताका ह्या जॅकोबाच्या बांय लागीं मेळिल्ल्या जेजूक मेळिल्ल्या सामारीच्या स्त्रिये विशयांत आनी तिची आशा भितरली आशा कितली आली तिणें संवसाराच्या वस्तूंत हांव फातकाच्या वाटयेंत हांव ती आशा तिणें बागोवंक पळयली. तिची आशा ताचें बागोवंक जावना तिचें बागोवंक जायना. त्या दाळ ती जेजूक मेळ्ळ्या वेळार जेजून तिची आशा तिचे अत्रेक थांबयले तिची आशा बागली हें ताका सांगलें. आनी जेजू जाकोबाच्या बाय लागीं बसून आसता दनपारांच्या वेळार त्या वेळार सडावत थोड्यो मात स्त्रियो बांयच्या काट्या लागीं येतात. दनपारां कठीण दग आसता देखून येनात. आनी ह्या स्त्रियेची काणी आयकल्या उपरांत ताणें मागणें धरलें साक्रामेंताचें तें जर साक्रामेंताची जर मागण्याची जरीन मागण्याची ती जर तातूंत जेजूचें आजारपण तो भोगलो ती जर तो पियेलो जेजूची खाकुळचेची कुरपेची जर तो पियेलो आनी म्हजो इश्ट ताचें तृप्ती ताका जालें. नवी वाट नवी जिणी ताणें धरली. ही स्त्री दनपारांच्या वेळार बाय लागीं येता कित्याक म्हळ्यार
तेन्ना हे स्त्रियो बांयच्या काट्या लागीं बिलकूल येनात. ती स्त्री फातकी जावन आसली आनी त्या काट्या लागीं इतर स्त्रियो येतात म्हणलें एक लज हिका बगली. हांव जर तर हे स्त्रियो येताना आयल्यार हे स्त्रियो म्हाका फेस करूंक जायना, म्हाका लज दिसता. कोणी नासल्या वेळार 2 पारांच्या वताक ती बांयच्या काट्या लागीं आयिल्ली. ह्या इतर स्त्रियांक तिका फेस करूंक जावना. तांकां त्या स्त्रियांक सुकोवच्या इराद्यान ती दनपारांच्या वेळार बांयच्या काट्या लागीं येता. ह्या स्त्रियेन सोंसिल्ले कश्ट, ह्या स्त्रियेन सोंसिल्ले ती दूख आमी आतां नियाळुया. जेजू बांय लागीं पावतना पिवंक उदक विचारता, तिचे लागीं पिवंक विचारता. ती विजमीत पावता, ती स्त्री बिलकूल विजमीत पावता. कित्याक म्हळ्यार ती सामऱ्याची स्त्री. जुदेव सामऱ्या घरांक रिच्युअली अनक्लीन म्हणून लेखताले. सामऱ्या घरांक ते रिच्युअली अनक्लीन म्हळ्यार रिती रिवाजी प्रकार ते अशुद्ध म्हणून ते लेखताले. रिती रिवाजी प्रकार देखून जुदेव तांच्या आयदनांतलें कितेंच पियेनातले, बिलकूल पियेनातले. पूण जेजू तिची तांची जुदेवांची रिवाज संपूर्ण मोडटा. रिवाज पाळिना जेजू तांची मोडकोर कसा प्रेजनांतली रिवाज जेजू ती पाळिना, तो मोडटा ती रिवाज. जेजू तिका देवाचें बाळ कशें पळयता, एज अ डॉटर ऑफ गॉड तशें पळयता. मानान आनी गौरवान तिका पळयता. तिचे लागीं संभाशण करता. जेजू तिचे लागीं संभाशण करता. जेजू विचारी म्हाका पिवंक दी म्हूण जेजू विचारता. जेजू ताणयता तिच्या आत्म्याक. जेजू तिका खुरपेची जर दिवंक आश येता. तिणें खुशेन तें स्विकार करच्याक जेजूची थाण आठापून आसा. तिणें तें खुशेन तिणें स्विकार केल्यार जेजूची थाण, जेजू आयला ताका थाण येता. आमच्या आत्म्यान ताची कृपा, ताची काकूळट स्विकार करून कृपेची जिणी आमी जियोन जिणी सार्थक जायचे, जिणी नंदन जायचे, पावण जायचे म्हणजे जेजूची थाण त्या स्त्री ती बागयता. जेजू तिच्या आदल्या पथकां विशीं कांयच वस्तूंक वचना. तो त्या विशीं खबर काडिना. त्या विशीं ताका मस्त कळीत आसा, बरें कळिता. तिच्या पथकाच्या आदल्या जिणे विशीं तिका कळिता. तो तिचो आत्मो जाणा. जेजू तिच्या पथका जिणे मदें सोदता सगळ्यो तिच्यो अडखळी. तिका ही कृपेची जर काडूंक खंयच्यो अडखळी आसात ती अडखळी काडूंक जेजू सोदता. तिच्या काळजांत, तिच्या आत्म्यान जेजू, तिच्या अंतराळांत जेजू सोदता त्यो अडखळी काडूंक. जेजू सोदता तिचो मान गौरव सोबोवंक. जेजू तिच्या आत्म्याक इन्नर हिलींग, आंतरीक गूण करता जेजू. जेजू तिका ताची वर्ती काकूळट जेजू तिका दाखयता. तिणें ती स्विकार केल्यार ती जिविताची जर तिणें घेतल्या बरी जाता. जेजूची काकूळट तिणें स्विकार केली जाल्यार ती जेजू तावन ती काकूळटीची जर, जिविताची जर तिणें स्विकार केल्या जाता. तिची आत्मीक ताण निरंतरी भागोवंक ती शकता. जेजूची काकूळटीची जर तिणें स्विकार केली तर तिची आत्मीक ताण बागयता. आनी ती जेजूची ताण, तिचो आत्मो बचाव करची ती जेजूची ताण ती तिका बागोवंक जाता. तिणें जेजूची काकूळटीची जर स्विकार करचे आनी तिची जिणी परिशुद्ध करचे. मोगाच्यानो बांय लागीं आसची ती सामर्याची स्त्री एक संकेत आमकां, एक निशाणी. आमच्या आत्म्याचो संकेत आमचो आत्मो आनी ती जावन आमच्या आत्म्याची एक संकेत. आमचो आत्मो पथकांच्या त्या कस्ताळांत बुडोवन गेला. पथकाच्या कस्ताळांत आमच्या आत्म्या रेवड घाला. आनी ह्या कस्ताळाक आनी बेंबिरांत शेम लज जेजू लागीं
संभाशण करचें आडोवंक बिलकुल बी सोडून जाय. हें कसताळ ही लज हाडटा. ह्या लजे वरवीं आमकां बेम भिरांत येता. जेजू लागीं संभाशण करूंक जेजू लागीं येवंक हें आडयता. हें कसताळ आडयता. पथकाचें कसताळ आडयता. बें आडयता. लज आडयता. जेजू लागीं येवंक आमी हाका अवकाश दिनाय. जेजू फकत थान येयला आमच्या आत्म्याक, आमच्या आत्म्याची सोबाई आमकां फाटीन दिवंक. दैवीक काकूळट ताका दिवंक जाय. आमकां हर एकल्यांक दैवीक काकूळट दिवंक तो आयला. दैवीक काकूळट दिवंक तो आयला. ती काकूळट आमकां ताका दिवंक जाय. ती काकूळट आमी स्विकार करन ताची थान, ताची बूक आमी बागयताय. ताच्या उतरांची जर तर आमी सेवल्यार, साक्रमेंतांत ताच्या स्पिरिताची जर आमी सेवल्यार, मागण्यांत ताच्या आजारपणाची जर आमी पियेल्यार, सेवेंत ताची कुरपेची जर आमी साकल्यार, आमी परत आमी थाने नाव, आमी परत थाने नाव. ताची जिवीत दिवची जर, ताची कुरपेची जर आमच्या थंय उमळटा आनी भायर वळटा. हेरांची थान बागोवंक, एकसरपणांत आसलेल्यांची दूख थांबोवंक ती जर उपकारता. ती स्त्री खाली कोळसो ती जेजूच्या पांयां तळा सोडटा. तिचो खाली कोळसो नाका. तिच्या आत्मातां जेजूच्या कुरपेच्या जरीन, जेजूच्या काकुळटीच्या जरीन, जेजूच्या दैवीक काकुळटीच्या जरीन तो आतां भरला आनी तो निशेता. तिचो आत्मो देवाच्या काकुळटीन निशेता. ती स्त्री तो कोळसो देखून जेजूच्या पांयां तळांत सोडटा. ती वरिना आनी ती थंय दोंडटा, पळोवन दोंडटा, कोळसो सोडून दोंडटा आनी हेरांक, टावनांतल्या हेरांक जेजू लागीं हाडूंक ती दोंडटा. आमी आमचे खाली कोळसे सोडिचे जेजूच्या पांयां तळा आमी सोडिचे. आमचे कोळशे खले कोळशे ते आमी जेजूच्या पांयां तळा सोडिचे. थोडे कोळशे कसले गे म्हळ्यार आमी कसले कोळशे वोवन आसा. खले कोळशे आमी हांडयेर दवरून भोंवता, कांद्यार दवरून भोंवता. थोडे कोळशे जावंक पुरो आमचो राग. थोडे कोळशे जावंक पुरो आमचें हें फारीकपणाचो स्वभाव. थोडे कोळशे जावंक पुरो आमचें बें भिरांत आनी कोळसो जावंक पुरो द्वेश. हे सगळे कोळशे जेजूच्या पांयां तळा सोडून हेरांक जेजू लागीं हाडूंक आमी सतत निरंतरी प्रयत्न करीचे. ती स्त्री म्हणाली, येया मेसियाक मेळा, ताच्या झरींतल्यान तुमी पियेया. परत तुमी आनी मुखार ताणे येवचे नात. परत तुमी आनी ताणे येवचे नात. कित्याक जेजू सत्नाच्या जिविताची जर निरंतरी तुमकां थाण बागोवची जर जेजू तुमकां दिता. ती थाण तुमी बागोवंक येया म्हूण. आमी जेजूची कृपेची जर, ताच्या काकुळटीची जर साकल्ली आमी हेरांक ती जरी लागीं येवंक हाडूंक प्रयत्न करया. हेरांक आपोवन हाडूंक जेजूच्या कृपेच्या जरी लागीं तांणी जेजूची काकुळटी जर पिवंक, तांणी जेजूच्या कृपेची जर सेवंक जेजू लागीं तांकां हाडया. आनी तांचे जिवांनी पावण जावं दी. तांचे जिवांनी नंदण जावं दी. तांचो सगळो संतोश दोट्टो जावं दी. तांचें समाधान, शांती समाधान वर्त्यान जावं दी. आमेन. दिव्यवाणी